आणि हे ड्रीप इरिगेशन जे आसा पळय ती बी अंडर स्कीम ओके पण फायदो जाता शेतकाराक करून जाय फायदो जाता फायदो घेऊन जाय हा आणि हे उदक तुमकां कितें पाहिजे तुमकां हय आसा हा ओके ओके सो उदक जे आसा पळयात रिसोर्स तांच्यांनी स्वता जे आसा खणींच्यान उदक बाय डील करून अवेलेबल केला सो दिस इज वन ऑफ द मेथड विच यू हॅव लर्न इन युअर सिलेबस ड्रिप इरिगेशन सी हाऊ नाइसली इट इज पुट ऑन right it is a scientific method because you cannot carry on agriculture in a haphazard way there has to be some science and that is why the methods which are implemented in growing the crops are basically followed by the farmers and that is how they gain profit out of it understood मिरच्यो तुम्ही लायल्यात ही आमी मिरची म्हणजे ती भाजी हॉटेलात मिरची मेळटा पळय तेका लागून तिका मातसो डिमांड आसता न्हय हां हय ते हांगा चडशे आमी एक ट्राय म्हणून ह्या वर्सा केली तरी हे पहिलेच फावटी लायल्यात काय ह्याच्या पयलीं ही पयलीच फावट लायला आमी ही मिरची हां मागीर हे आता केन्ना लायल्ली झाडां जाले आता तेका 7 दीस सुमार जाले आता हां 7 दिसान रेडी जाले हे हय हय रोपे खंय मेळयले काय बिया घातलेली बिया आमी ही रोपे भायरसून हाडलेले हां आणि तुमकां कोण सहकार्य करता मागीर हे हे आमचे सगळे आमचे कृषी खात्या कडसून कितें मेळटा तुमकां कृषी खात्या हे पेपर मल्चिंग पेपर आसा पळय ताका सबसे आमकां कितें मेळटा बील घातल्या हय आणि अंदू तुम्ही कसली कसली भाजी लायल्यात आणि कितें केल्यात उत्पन्न अंदू आमी सगळी मुळ्याची भाजी तांबडी भाजी नाप मिरची अळसाणे घातला आमी ओके आणि आमचे आणि वाली दिसता वाल तुमच्या आसा सूर्यफुला सूर्य कोकण दुदी आसा कोकण दुधिया हय अंदू कसले लायला काळंगांची जाती असता काय कितें कशें जाती आसता तेंका आमी अगस्ता म्हण लायले हां ही आगस्ता हे कितले एरियेन लायल्या अंदू आमी एक 2000 स्क्वेअर मिटरान लायले हां तरी कितली जाली आसतली काळंगां आतां कळना न्ही अंदाज भितर हेतून मागीर काय पावसाचो परिणाम वातावरणाचो परिणाम जाला अंदू तुमकां केन्ना आतांचो पावस ना तसो पावसाचो काय परिणाम आमच्याकडे काय ना काय ना रानटी जनावरांपासून काय सुरक्षा ती सुरक्षा आमकां ती सुरक्षा आमी स्वता म्हणजे कंपाऊंड घेतलेले आसा ही काळंगां तुम्ही अंदूच केल्या काय ह्याच्या पयलीं केली जाली एक 4-5 वर्सां जाली आमी चालू आसा कितल्या दिसांनी काळींग जावंक शकता बी लायले जाल्यार किंवा रोपे लायले म्हणजे आमी एक 28 डिसेंबराक बी घातलेले अजून जावंक ना थोडी जाल्या थोडी जावंक ना म्हणजे फाटी फुडें फळ फ्रुटींग जाता पळय ते फाटी फुडें जाता न्हय फाटी फुडें थोडी जाल्या थोडी जावंक ना आता हेका मागणी कशा पद्धतीची असता आणि मार्केटिंग खंय करतात तुम्ही मार्केटिंग आमचे लोकल सुद्धा हांगा सुद्धा लोक व्हरपाक येता खबर आसा न्ही अशें म्हणा तुम घरची म्हणून व्हरपाकूय येता आतां थोडे पुजा बी आसता तांकां तेंची मागणी आसता मागणी असता हय
नमस्कार. आम्ही आसात चिवय विरनोडा हांगासर आणि हांगासर आम्ही रवी नायक हांच्या जे काळंगाचे शाद आसा कलिंगणां तेणी लायिल्ली आसा त्या वाठारांत आमी आयिल्ले आसा. आणि रवी नायक म्हणल्यार एक प्रगतशील शेतकरी. तुवें वाठारांत चिवय वाठारांत रावता आणि चिवय हो भाग विरनोडा वाठारांत पडटा आणि ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत ते वेगवेगळ्या पद्धतीने शेती करतात. शेता बरोबरच ते वेगवेगळी कडधान्य फळां फुलां लावन एक शेती खातीर प्रगतशील शेतकरी जावचो आणि तातूंत आपणाकूय उत्पन्न मेळचें, इतरांक तातूंतसून रोजगार मेळचो म्हणून तांचे प्रयत्न आसतात. रवी नायक वांगडा तांची मिसेस स्नेहा नायकय व्हडा प्रमाणांत शेती करतात. शेती वेवसाय करीत आसतना अनेक अडचणी येतात, कामगार मेळना. पूण आयज तेंच्यांनी आधुनीक पद्धती तंत्रज्ञानाचो वापर करून व्हडा प्रमाणांत हांगासर शेती केल्ले दिसून येता. काळंगा बरोबरच तांणी वाली घातलेले आसा. हांगासर मिरच्यो लायिल्ले आसा. वेगवेगळे भेंडी म्हणू नाका, भुईमूग म्हणू नाका, अळसाणे म्हणू नाका आणि सूर्यफुलांची लागवड केल्ली आसा. वालींची व्हडा प्रमाणांत हांगासर लागवड केल्ली आसा. गेल्या वर्साय व्हडा प्रमाणांत त्यांनी पीक घेतलेलें आसा. दर वर्सा वेगवेगळे पीक घेवपाची तेंची तळमळ आसतात. काकडी पावसांत काकडी व्हडा प्रमाणांत, भेंडी, वांगी, मागीर दोडगी हाचेय पीक ते घेतात. आणि हे पीक घेता आसतना काही अडचणी येतात. रानटी जनावरां पासून तांकां धोको आसता. तो धोको जावचो न्हय म्हणून सरकारूय वेगवेगळे अनुदान दितात. त्या अनुदानाचो लाभ घेवन तांणी हांगासर आपल्या बागायतीत संरक्षण घातलेलें आसा. सरकाराक ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगतात की जे प्रगतशील शेतकरी सरकारच्या नोकरी फाटल्यान न लागता आपलो स्वताचो व्यवसाय तयार करतात. वेगवेगळ्यो शेतीचे अभ्यास करून वेगवेगळे उपक्रम राबयतात आणि नवीन शेतीचे प्रयोग करून इतरांक रोजगार दिवपाचो यत्न करता. अशा शेतकऱ्यांची सरकारान कृषी खात्यान एखादो राज्य पुरस्कार दिवचो, तांचो गौरव करचो, भोवमान करचो आणि ताची देख घेत बाकीचे कोण तरी नवीन शेतकरी हांगा ह्या शेतान येतले आणि शेती करतले. आयज आमी सगळी कडेन पळयता शेती खंयच आमकां शिल्लक दिसना. शेतीच्या जो वाठार आसता ते शेतीचो वाठार माती घालून पुरयतात, थंय कॉन्क्रिटीची जंगलां तयार करतात. पण रवी नायक आणि तांच्या कुटुंबान तशें केन्नाच करूंक ना. शेती वेवसायाक प्राधान्य दिवपा खातीर तांचो सदांच यत्न आसता आणि सरकारानय तांकां आदार दिवचो, ह्याही फुडें आदार दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर.